जनरली आमी उलयतना सत्ताधारी पक्षाची अलायन्स आसा हें तकल्यान दवरनात. तांणी एमजी बरोबर अलायन्स करून एमजीक 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी दिवन बाकीच्या 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आमी इंडिपेंडंटा सपोर्ट करतले हे डिसिजन घेवन ते इंडिपेंडंट आयडेंटिफाय करून ते कामां लागले. सो हे जे दुसरी वटेच्यान जे हो तियात्र चल्लो पळय, हो तियात्राची तुगेले लोक तिकिटी विकती घेतले काय आपटुपाचो हो तियात्र? काँग्रेसीच्या बाबतींत जर उलोवपाचें जालें जाल्यार कॅन्डिडेट लास्ट मिनीट डिक्लेअर करप हे डेलीचे खंयची इलेक्शनां काडून जर पळयली जाल्यार काँग्रेस हो सदांच घोळ घालता लास्ट मिनीट. आतां हांगा जो घोळ जाला हो जाला अलायन्सा वयल्यान. पूण अलायन्साची मेन गजाल कितें की जश्यो चर्चा जावपाक जाय आशिल्ल्यो बसून टेबलाचेर बसून तशें उलोवपाक जाय आशिल्ले, मग विजय आसत, अमित पाटकर, युरी आसत किंवा मनोज परब, विरेश बोरकर हेंच्यांनी बसून ते फाटले कांय दीस करपाक जाय आशिल्ले. हेंचें कशें जालें जाणा तूं, विजयन कोणा तरी फोन करून सांगलें तो येतलो हांव काँग्रेसची मिटिंगेक. हे काँग्रेस मिटिंगेक आयले, थंय अंजली निंबाळकर आसा, माणिकराव ठाकरे आसा, अमित पाटकरूच ना. थंय हो आरजेपी क्लेम करता की आमच्या ते मिटिंगेन ठरलें म्हणून 13 जागे दिवपाचें आमकां म्हणून, पूण थंय अमित पाटकर ना ते मिटिंगेक. सो हेंचो अशें ते फोन लावन मिटिंगे बी म्हणजे फाटले हेतून जे हांवें डिबेटीन उलयल्लो की पॉलिटिकल जी परिपक्वता दाखोवपाक जाय आशिल्ली, मॅच्युरिटी दाखोवपाक जाय आशिल्ली, ती हे दाखोवपाक कमी पडले लिडर आमचे, म्हणजे हे ऑपोजिशन लिडर जे आसा ते. आनी त्या खातीर ही अलायन्स अशी फोनांचेर स्टेटमेंटां करून अशी अलायन्स जावं शकना. जाली सुद्दां जाल्यार हेणी टिकपाचें ना हांचें.